आज आम्ही उदरगत संस्थेच्या वतीन हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाक बसलेले आसात. आमच्या बरोबर आसात मांद्रे पंचायतीचे सरपंच मिगेल फर्नांडीस, तशेंच हरमल पंचायतीचे सरपंच आसात सातान फर्नांडीस, तशेंच सचिन राऊत आगारवाडा सरपंच आहात, धरती नागोजी केरी सरपंच आसात. तेच बरोबर एंथोनी फर्नांडीस, रॉबर्ट फर्नांडीस मांद्रे पंचायतीचे पंच सदस्य, अजय गाड आसात आणि इतर बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते आसात. आयज प्रेस घेवपाचे एकच उद्देश की हालीं एक दोन दीस तुम्ही पळयतात कलंगूटचे MLA मायकल लोबो हांकां खंय तरी स्वप्न पडटा की आपूण खंय तरी मांद्रे मतदारसंघात की फुडले 2007चे असेंब्ली इलेक्शन कंटेस्ट करतलो आणि आपूण जिखून येतलो अशें ते वारंवार पत्रकारांकूय सांगतात की आपूण आतां एक्टीव जालो आणि ते विजिटूय करतात. ते उद्देशान आमी तांकां एकच सांगूंक सोदता की मायकल लोबो हेची जर राजकीय कारकीर्द आमी पळयत जाल्यार ह्यो खंयच्या पार्टेक लॉयल आहा काय. 2022च्या पयलीं तो BJPत आसलो आणि BJP कडल्यान सगळी तेणी आपापली सगळी मतदारसंघात कामां करून घेतली आणि लास्ट मोमेंटाक BJP जी संघटना BJP सरकाराक तेणी सायडीन दवरून काँग्रेसीत प्रवेश केलो आणि काँग्रेसची तिकीट हाडली आणि काँग्रेसच्या तिकीटीचेर तो जिखूनय येयलो आणि जिखल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक खबर आहा बांबळे थंय खुर्सा कडेन म्हणा किंवा महालक्ष्मीचे पणजे टेम्पला कडेन म्हणा किंवा बोडगेश्वराच्या म्हापसा टेम्पला कडेन सगळे MLA वचोन तेंच्यांनी एक शपथ घेतली की आमी कशेच फुटचे ना. सो एक प्रकारे मायकल लोबोन हो विश्वासघात केल्लो आसा, एक काँग्रेसच्या पार्टीचो आणि एक BJP पार्टीचो. हो एक म्हणजे तेच्या फुडें मायकल लोबो फुडें एक लॉयल आसा तो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण आसा. आज आमी पळयतात की मायकल लोबो म्हणटा की आमी मांद्रे मतदारसंघात कंटेस्ट करूंक सोदता, पण तेका खबर ना की तेच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीत कितले लोक नाराज आसात, कितले लोक नाराज आसात. आयजूच आमी व्हिडिओ पळयल्यात की सुदेश मयेकर म्हणून हो म्हणटा की बाबा आमच्या मतदारसंघात उदकाचो स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर, स्कॅरसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टॅक्सी इश्यू आसात, ते शिवाय बरेचसे विषय आसात आणि जेन्युइन विषय म्हणजे तुमकांय सगळ्यांक खबर आहा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे थंयसलेच लोक उलयतात की दिसा दवळ्या थिंगा प्रॉस्टिट्यूशन जाता, ड्रग्साचो वेवहार जाता किंवा ते डान्स बार जे चल्लेले आसात पळय ते लोक उठाव करतात. युवा वर्ग कलंगूटचो आयज रस्त्यार देंवता. तर कित्या खातीर देंवता तर हे डान्स बार रातचे सबंद रात्रभर डान्स बार थंय चालू आसतात, नॉयज पोल्युशन आसता. हेच्या खातीर ते कितले फावटी मायकल लोबो कडेन वचून मेळ्ळे जाल्यार तो मायकल लोबो तांकां कांयच कान हलयना. तांकां कोर्टाची पायरी चडोवन ते डान्स बार बंद करचे पडटा. ज्या तऱ्हेन आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें काम करचें, लोकांचे मनां जिखून घेवची, लोकांक पळोवचें कितें जाय तें. बेश्टेच आपलोचो कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडून दुसऱ्याचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन उलोवन ही बेश्टी जी मनां दुसऱ्याची दुखयता हें करचें न्ही. कित्याक जोण एकलो जाणा तेंचो MLA तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलें काम करता आनी चालू आसा. जेन्ना कोण काम करिना तेन्ना एक क्वेश्चन करपाक आसता, पूण जेन्ना काम चालू आहा आनी जशें आमकां सांगलें हेणें की आमच्या CMन आमकां प्रॉमिसूय केला की जी उरलेली कामां आहा ती 2.5 वर्सांनी कंप्लीट जातली म्हणून. जेन्ना ही कामां आसतानाय जर तर डेव्हलपमेंट जायना म्हूण हें चुकीचें आसा आनी आमी हेचे निशेध करता. हो स्टेटमेंट कितलो खरो आसा आनी कितलो चुकीचो आसा हें आमकां खबर आसा. आमी ताका महत्व दिना आनी मेन म्हटल्यार म्हाजो केरी तेरेकोल गांव आसा तेचे आयज हांव सरपंच आसा. थंयसर 10-12 वर्सां कितेंच डेव्हलपमेंट जावंक नासलेली. आमचे GIA फंड 10-12 वर्सां येवंक नासलेले. ते आमचे जीत भाईन घेवन येयल्ले आसा आनी आमचे डेव्हलपमेंट केरी गांवान बरें चालू आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांव कितें म्हणटा आतां कोण कोण MLA आसात तेंच्यांनी आपल्या मतदारसंघात थंयसरूच लक्ष घालपाचो, दुसऱ्यांच्या मतदारसंघात आपूण ढवळाढवळ करपाची न्हू. आनी आमी सदांच जीत भाई वांगडा आसात रावतली. सो तेणी म्हटलें पळय मांद्र्या खातीर काम करपाक कितें डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता आमचो आमदार इतलो कॅपेबल आहा कित्याक 2-2.5 वर्सांचो फर्स्ट टायम MLA जावन तेणी इतलो डेव्हलपमेंट केला. म्हाका दिसता 3 फावटी MLA जावन ते जर आतां हांगा
हेच्या पयलीं तेंच्यांनी करूंक जाय आसलें तेंकां MLA जाल्या उपरांत कोण मिनिस्टर जाल्या उपरांत कोण हेल्प जाता अशी ना कित्याक आमचो जो MLA इज व्हेरी मच केपेबल टू डू डेव्हलपमेंट इन अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हेतून कितें आसा जे कोण व्यक्त आपापले कितें थ्रू मिडिया जे कितें सांगतात तेंकां जर तेणी आपली प्रतिक्रिया दिली बट अशें दिसता कितें तें अशें जावचें न्हू कित्याक वी आर कॉन्फिडन्स आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां कांय दिसूना आमी आमदारा बरोबर सरीत आसतले. जे आमदार करतात ते म्हाका दिसता सगळे आमचे लोक सॅटिस्फायड आहा आनी ताका दिसता की तेणी कॉन्टेस्ट करतलो कितें करतलो तर तेजो थॉट कितें चिंतता पूण कांय जावपाचें कांय ना. आमी सदांच आमच्या आमदारा बरोबर आसतले. थँक्यू. आनी म्हाका दिसता मांद्रेच्या लोकांक बरी खबर आहा की आयचे डेटीन आमदारान कितलीं बरीं कामां केल्यात आनी आमदार जावचे पयलीं कितलीं मांद्र्यान बरीं कामां केल्यात तो मांद्रेची जनताक बरी खबर आसा. तातूंत कितें आसा कोणूय एक ऑपोजिशन हें आसताच. जेन्ना इलेक्शनार रावलो तेन्ना दुसरे घडयेक आसले जे कोण जिखून येवंक ना. सो सगळेच कांय पॉझिटिव्ह आसचें ना. तातूंत एक 5% म्हणना एक सेपरेट आसात ते स्वताच्या आपणाच्या स्वार्थाक लागून आमदाराचेर कसलेय कमेंट करतात. एक अशें दिसता की आदी तेच मनीस बरें उलयताले आयज वायट उलयतात. सो एकल्याचो एक टायम येता ते भाशेन लोकांक डायवर्ट करपाचें काम चल्लेलें आसा. आयज ते भाशेन पळयल्यार आमचे रोड जायते लोक बोब मारता रोड ना हें ना बट म्हाका दिसता आमदारान आयचे डेटीन रोड आसले तातूंत बरें केल्या आनी ह्या मॉन्सून टायमार पावस जाय तो पडल्या कारणान मोदें काम कसलेंच घेवंक मेळोंक ना. ताचे उपरांत म्हाका दिसता सगळें काम जाल्लेलें आसा आनी रोड आयचे डेटीन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी रोड हे बरे आसा. आनी आदीं आमदार जावचे पयलीं जें कितें आसलें ताचेर आमदारान भर घालून जायतीं बरीं कामां केल्यात. उलोवंक जाय तें उलयतले बट मांद्रेची जनता जाणा की जीत आरोलकारान आयचे डेटीन मांद्र्या पासत कितें केलां युथा पासत कितें केलां आनी तेच भाशेन गरिबां पासत कितें करूंक जाय ती जायतीं कामां तेजी चालू आसा. तातूंत एक दोग जाण कितें उरले आसतले कित्याक मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बरी व्हडली आनी घडयेक ताच्या हातूंत कोणें निदर्शनां हाडूंक ना. कोणी एक दोन कितें उरले आसतले ते जावंक शकता बट म्हाका दिसता 90% आमदाराची कामां आनी मांद्रेची जनता 90% आयचे डेटीन आमदारा बरोबर आसा. तेच भाशेन एक आमदाराचें एक आमचें एक व्हडपण हांव सांगपाक सोदतां. जशे लोक डिफरंट पार्टीचे आसतात कोण काँग्रेसीचे कोण BJPचे कोण आनी कोण एमची सगळे पार्टीचे डिफरंट आसता पण आयज कोणूय ऑफिसान येयलो जाल्यार म्हाका दिसता पयलीं कामां जे आमदारा बरोबर नासले तांची पयलीं कामां जातात. तें एक बरेंपण कित्याक आदीं आमच्या लोकांनी जायतें भोगलां कोण कोणाक वावरूंक ना तेचेर रिवेंज घेवप कितें करप हें आयचे डेटीन म्हाका दिसना की कितें तरी चलना म्हणून. आनी ते भाशेन आमचें जें राजकारण आमी आमदारान आसात पंचायतीन आसात आमी बी तशें करना. सो सगळें पॉझिटीव जाता कामांय बरीं जाता. पंचायतीनूय तशी फीश मार्केट आमदारान हातीन घेतलां ग्रावंडाचेंय काम चालू आसा बट तेतून थोडे कांय मांद्रेचे नागरीक आसा थोडे कितें मातशें तेतून निगेटीव आसा. तेच भाशेन तेन्ना ज्यो NOC जाय पडटा तेन्ना आमचेच लोक कितें तरी मातशें वयर खाला आडकोड येता आनी त्या कारणाक लागून मातशीं कामां फाटीं फुडें जातात ती घडयेक सगळीं फुडें कामां काबार जातलीं. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.